विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सकड वीक्षकांक मेगेले प्रितीचे नमस्कार. हांव सुमती गजानन पै तोनसे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक तुमक पूर जनाके आत्मीय स्वागत करतस. फुडली वारू हांवें परीक्षे तयारी कशी कोरका म्हळ्यार परीक्षे लागी येतस सो चेरडू पूरा एक तयारीन तू मग्न जावन आसता ती सो कशी कोरका म्हळ्यार एक विशयान तुमगेल मुखारी केलो विषय प्रस्ताप केलेलो आस. ह्या वार परीक्षेक वज्जिलार मात्र पावना ताका आनी ಕೆಲವು मुख्य संगती तुमगेल मुखार दवरच्याक इष्ट पावता. हंगेक अर्जुनाल काणी उडगास जाता. द्रोणाचार्यो तागेल शिष्या तांकां बिल्लू विद्ये शिकयता आसता. एक रुक्कारी रुक्काचे एक पक्षी दवरनू तो शिष्यांक सांगता त्या पक्षील्या दोळ्याक तुम्ही बाण मारका म्हूण सांगून. सुरवेज शिष्याक सांगता तू तयार आसव्या म्हणून. तू कसो दिसता अस? तो सांगता म्हाका रूख आनी पक्षी क्लियर दिसता असा म्हणून. तो फेल जाता. दोन्हीच्या निमगेताना तो सांगता म्हाका पक्षी दिसता असा म्हणटा. तिन्नीच अर्जुना लागी द्रोणाचार्य म्हणटा तू तयार आसव्या म्हणून. वय म्हणटा तुका कसल दिसता अस? अर्जुन सांगता म्हाका पक्षीले दोळ मात्र दिसता असा म्हणून सांगून. हे तागेले फोकस. आम्ही वर्केन आमगेल भितरी हे कॉन्सन्ट्रेशन हे फोकस हाडून घेवच्या साध्य आसव्या म्हणून आम्ही आलोचन करता. खंयचे एक व्यक्तीक निमगेला रे तुगेल जिवनाचे उद्देश कसले म्हळ्यार रे सादारण जावन म्हणचे हांव खुशेर आसका, हांव एक सक्सेसफुल जावका, हांव दुड्ड संपादन करका, समाजांत एक लायक नाव घेवका, तशी चेडूवा निमगेला रे लायक मार्क येवका म्हणून. हे पुरा आमगेले आशे, आमगेले स्वप्न, हे आमगेले लक्ष्य न्हय. ताजे कसले डिफरन्स म्हूण हांव तुमकां सांगता. हे आमगेले स्वप्न, आमगेले आशे, एक आमगेले विशस म्हूण आमी कसं सांगता ती हे साकार जावका जाल्यार रे आम्ही एक लक्ष दवरका. सो आयचे हे सरणींतू हांव गोल सेटिंग म्हळ्यार एक विशयांतू केलो विशय तुमगेल मुखारी सांगता. हे चेडूवा वर्केन उपयोग जाता, होड्डांक वर्केन उपयोग जाता. गोल सेटिंग केला मात्र पावना. स्मार्ट गोल्स आम्ही दवन घेवका. स्मार्ट SMART स्मार्ट. हे स्मार्ट गोल्स कसले हाजे वयर आम्ही कशी काम करूं येता म्हूण आम्ही आजी आलोचन करूया. सुरवेचे S म्हळ्यार स्पेसिफिक. स्पेसिफिक गोल कसले निर्दिष्ट जावन आशिल्लें एक लक्ष्य. आतां हांव म्हाका कोप उणी करून घेवका हे म्हगेले इच्छे तितलेची जाल्यार हांव म्हाका 15 दिवस भितर कोप उणी करून घेवका म्हूण हांव लेखला रे त्या म्हगेले निर्दिष्ट एक लक्ष्य. तशीच हांव वेट उणी करून घेवका, सपूर जावका म्हूण हांव लेखला रे त्या म्हगेले एक आशे इच्छे तितलेची जाल्यार 2 म्हयने भितर हांव 6 kg उणी करून घेवका म्हूण लेखला रे त्या म्हगेले निर्दिष्ट गुरी. तशी चेडूवान वर्केन म्हाका लायक मार्क काडका ह्या पटी परीक्षेंतू म्हूण लेखल्यार पावना. हे प्रिपरेटरी परीक्षेंतू फर्स्ट 3 रँक भितर हांव काडका म्हूण सांगून आलोचन करून प्रयत्न केला रे त्या एक आमगेले गोल जाता. तस जावन खंयचे एक विशय मनांत आलोचन आयला रे त्या एक निर्दिष्ट जावन आसका आनी आमी त्या बग्गे आलोचन करून प्रयत्न करका. दोन्हीचे मेजरेबल म्हूण सांगून आमी अळत करच्या जावचे तसले. कसला बा हे मेजरेबल? आतां हांव वेट उणी करका 2 म्हयने भितर 6 kg उणी जावका म्हूण हांव लेखला रे ते एक निर्दिष्ट गुरी जाल्ले. हे अळत करची कशी? 2 म्हयने नंतर पळयतना आनी 5 kg चड जावन आसच्या काय पुरो. ताजे खातीर कसं करका प्रति वार हांवें म्हगेल प्रोग्रेस पळोवका, वेट पळयता आसका आनी कितली उणी जाल्ला म्हूण एक नोट करून घेवका. तशीच त्या दिक्कान तूं प्रयत्न वर्केन करका. ಸ್ವಲ್ಪ उणी खावचे आसच्या पुरो, एक एक्सरसाइज करचे, वॉकिंग करचे, हे पुरो प्रयत्न केले निमित्त 2 म्हयन्यान तूं म्हगेले एक गुरी कसले आसा त्या म्हाका पावच्याक साध्य जाता. तशीच चेडू वर्केन फर्स्ट 3 रँका भितर हांव येवका म्हूण आश पावना, एक गुरी दवरल्यार पावना. ताका आमी काम करका जाता. प्रोग्रेस
म्हळ्यार फर्स्ट युनिट टेस्ट आमगेले कितले मार्क, सेकंड युनिट टेस्ट, मिड टर्म, थर्ड युनिट टेस्ट ಹಂಗ ಚಿಕೇಚಿ 60% ಆಯ್ಲಾರ 70, 70 ಆಯ್ಲ 80, 80 ಆಯ್ಲಾರ 90 तशी प्रयत्न कोरनु प्रेपरेटरी म्हणताना फर्स्ट 3 रँका भितर येवचे एक साध्यत असता. साध्यत आसची न्ही त्या दिक्का आम्ही प्रयत्न खंडित करका. तशीची फायनल एग्जाम असताना हांव क्लासांत फर्स्ट येवका म्हळेले एक गोल आम्ही प्रेपरेटरी नंतर दवरून घेवच्याक सुलभ जाता. आणि तिन्नीचे एस जेल्ले एम जेल्ले ए एचिवेबल खंयचे एक गुरी दवरून घेताना ते एचिवेबल म्हळ्यार आमकां ते साध्यस का. हांव 2 म्हयन्यान 25 kg उणी जाता तशें करून घेवका म्हण आलोचन केला रे ते असाध्य आणि ते जावचे चिके कष्ट आणि समवर केन्नाय तितले केजी उणी जावचे. चेरुडवान वर्केन तशीची 60-70% आशिल्ल्यान एक 5th रँका भितरी 3rd रँका भितर येवका म्हण सांगून आलोचन केला रे खंडित ಸಾಧ್ಯಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗೈ ಆಸ್ಕಾ ತಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಪಾವಕ ಜಲಾರಿ ಫೇಲ್ ಜತ್ತलो कश केल्यारी पास जावच्याक साध्य नातिलो हांव फर्स्ट रँक येवका म्हण गोल दवरून घेवन प्रयत्न करचे चिके असाध्य. जाल्यार एक थियरी आसा या ह्युमन मायंड कशें आसा म्हण सांगला रे आमी खंयचे एक विशय असाध्य आशिल्ले साध्य करच्याक आमकां जाता जाल्यार ताका तितले 100% डेडिकेशन आनी एक हार्ड वर्काचे अगत्य आसा. तितले घालचे जाता म्हण जाल्यार खंयचे एक गोल आमी दवरून घेवयेत जाल्यार आमकां सामान्य जनाक कसं म्हण सांगला रे मस्तो असाध्य आशिल्ले आमी गोल दवरून घेतला रे मागीर निराश जावचे एक साध्यत आशिल्ले निमित्त आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट ಸ್ವಲ್ಪ चॅलेंजिंग आशिल्ले तसले एक गोल दवरून घेवन ताजे प्रकार आमी काम केला रे खंडित ते साध्य आसता. एस जाले एम जाले ए जाले आत आर रिलेव्हंट म्हळ्यार कसले आमकां संबंध फाविले. आमकां संबंध पाविल म्हळ्यार आतां उदाहरणेक एक IT प्रोफेशनलाक कसले इम्पॉर्टंट गोल थंय ताका प्रमोशन मेळचें. तें प्रमोशन मेळका जाल्यार ताण कसो करका त्या ताण करका जाता. एके तागेले सांबळ चड करून घेवचे, एकेची तागेले कलिग्स आवडटू एक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स दवरून घेवचे हे पुरा तागेले एक लक्ष आसता. तशीच एक स्टुडंटाक कसलो आसता लायक मार्क मेळचे. तावळी हांव सांगलें प्रेपरेटरीक फायनल एग्जामाक कसले एक लक्ष दवरून घेवन ताण तयार करता म्हण सांगून. आनी एक स्टुडंटाक तितलें न्हय चांग गुण डेव्हलप करून घेवचे, एके पुराजनाल वटू एक उत्तम संबंध दवरून घेवचे, घरकडे आनमाल वटू चंदुकोर नासचे ते पुरा लक्ष त्या चरडान दवरून घेवयेत. एक उदाहरण सांगचे जाल्यार हांव आनी 15 दिवस मेगेल आनम्मा लागी हांव कोप्पना एके हांव मेगेल आनम्माक जवाब दिना. सो 15 दिवस हांव शांत जावन आसता म्हण ताण लेखून ते एक प्रयत्न करचे. 15 दीस कोप्पन अशें आसचे शांत जावन आसचे आनम्मा खुशी जावका अयो मेगेल चेडू कितले बदल जाला बा म्हणून. 15 दीस जातरी तुमकां एक खुशी जाता अरे हांव कितली खुशेर आशिल्लो हांव कोपिलो ना मू. 15 दिवस करता रे आनी एक 2 म्हयने करूं जाय आशिल्लें म्हाका 2 म्हयने हांव प्रयत्न करता म्हूण ते अपास एक 2 म्हयने करचे. 2 म्हयने तशी चलतना आनीक एक खुश जाता वा शबास अडना हांव म्हाका कोपूय येना मू आर्ता म्हाका 2 म्हयने केलेलाक म्हाका 1 वर्स करचें जायना हांवें. सो आनी 1 वर्स हांव एक व्रत घेता हांव कोणा लागीं कोप्पना शांत जावन आसता आनम्माक एदूर जवाब दिना म्हणून. 1 वर्स वतरी मनाक मस्त खूश जाता अरे 1 वर्स म्हाका साधन करचें जाल्लें मू. 1 वर्स करतना तें एक हॅबिट जाता. हॅबिट जाल्ली मागीर त्या मुखारसून व्हरचे जीवन पर्यंत कांय कश्ट जायना. सो असले सन्न सन्न गोल आमगेल जिवनांतू आमी अळवडसून घेवयेत म्हणेल एक विशयांतू आमी चिंतन करूया. आर जातरी लास्ट टी टायम बाउंड म्हणून खंयचे एक लक्ष दवरतना एक टायम लिमिट आसता. ह्या टायमा भितर हांव हें करता म्हणून. आतां वेट लॉस 2 म्हयने की 6 म्हयने की 1 वर्स की एक स्टुडंटाक हे वर्स एक एकेडमिक इयर नेक्स्ट एकेडमिक इयर सो तशी फुडली वर्साची परफॉर्मन्स पडोवन आनी 1 वर्साक आमी गोल दवरून घेवचे. स्टार्टिंग पॉयंट एंडिंग पॉयंट एके आनी 10 वर्सान हांव इतले सक्सेसफुल जावन आसता ह्या एक पोजिशनार हांव पावच्याक प्रयत्न करता. सो असो एक टायम आमकां आमी घालून घेवन त्या दिकांतू आमी प्रयत्न केल्यार रिजल्ट्स
येवच्याक सुलभ जाता. खंयचेय एका प्रयत्न करतना आम्ही रिझल्ट्सा वयर फोकस दवरचे न्ही. आम्ही दवरून घेवका आमगेले एफर्ट्सा वयर, आमगेले प्रयत्न, आम्ही कशी प्रयत्न घालका त्या विशयांत आम्ही आलोचन करका. मुखारचे कसले रिझल्ट्स आसच्या पुरो ते आम्ही दावा सोडका. इता म्हळ्यार कष्ट भोगल्यार खंडित प्रतिफल मेळटा. नो पेन नो गेन म्हूण सांगता ती. तस जावन चिके आम्ही हार्ड वर्क करका जाता. हांगा एक उदाहरण सांगता. वयर दिसचो सूर्य. ह्या सूर्य म्हळ्यार ज्ञान म्हूण लेख्या, नॉलेज म्हूण आमी लेख्या. आमी हांगा तोगू राबून आसतना आमगेल मागशी आमगेल सावळी आसता. ते सावळी आमगेले शॅडो कसं म्हण सांगल्यार सक्सेस म्हूण लेख्या. सो आमी ज्ञानाद इकड गेल्यार त्या सावळी एके आमगेल सक्सेस आमकां आमगेल मागशी येता, आमकां फॉलो करता. तशीची आम्ही ह्या सावळी म्हळ्यार ह्या सक्सेसाक आमी धरता ती म्हूण सक्सेसा मागशी धांवल्यार कसं जाता, त्या सक्सेस आमगेला दाखून दूर दूर धांवता. तशीची आमी ज्ञाना दाखून वरकेन दूर जाता ती. तस जावन आमगेल प्रयत्न आमी ज्ञाना दिकड वच्चे, चांग विशया दिकान वच्चे, आमगेल लक्ष्या दिकान वच्चे. सक्सेस खंय वता त्या खंडीत येवकाचीच आमगेल मागशी, ताका विंगड वाटना. तस जावन ह्या दिकड आमगेल प्रयत्न आम्ही करूयेत वे. तुमकां पूरा जनाक शुभ हारैकी दिताची आयज ह्या कार्यक्रम मुक्षिता. पुरा जनाकय नमस्कार.